Waraco Bogu, Sodona Boros Bogu, Sorbe Svora Čemoni, Soglja Boros Ucvorte, Pevača Donga Zoruja, Nača Bondira Zoruja, Pevača Donga Zoruja, Nača Bondira Zoruja, Višu glasuju Borza, Sogli naša tu izomka, Eka stane Burgudu, Alo Bori Timunda, Pevača Donga Zoruja, Nača Bondira Zoruja, Pevača Donga Zoruja, Nača Bondira Zoruja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सव्यांस भयणी भावांनो, तुमच्या सगळ्यांचे आणि भोव करून ताळगांवचे फिरगोसकरांचे नांवान आणि म्हज्या नांवान आमचो भाव याज्ञीक रुजार ओलिवेरा हाका आमचे फिरगोजेन आमी उनुनीत आनी काळजाभरीत आज येवकार दिता. फादर रुजारी ओलिवेरा गोंवळीक वावरांत आमचे बराबर सहभागी जावन डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन हांगा एसिस्टंट टू द सेक्रेटरी असो तो कार्य आपल्या हातांत घेता आनी आमचे बराबर आसतलो, आमचे बरोबर ठिकाण करतलो आनी तसोच आमचे गोंवळीक वावरांत आपलो आदार दितलो. फादर रुजारियो याज्ञीक जाल्यार 10 वर्सां जालीं आनी कार्मोनाथान तो तालिगांव पावला. आमी ताका उनुनीत आनी काळजाभरीत येवकार दितना ताचे नवे जुटयेंत आमी ताका बरो सांव दिता. भाग्यवंत मिंगेलाच्या आश्रयकाला ताका सुरक्षीत सांबाळूंक आनी हे फिरगुजेंत ताळगांवकारां मदें तो गोंवळीक वावर करतना देवाची किरीत कृपा आनी बरी भलायकी फादर रुजारियो हाका आमी हांव दिता. हे मिसांत आमी पयलें ते साव मारिया शांती पिंतो हिचे पासत आमी मागता स्वर्गीच्या बापान तिका आपली शांतींत घेवंक. तशेंच रेजिनाल्ड डिसूजा हे आमच्या भावाची गोच्ची आज पयल्या वर्साचो उगडास करतात. रेजिनाल्ड आमच्या भावाक ताणें आशिल्ली शांती सासणाचें जिवीत फाव जावंक मागतना बर्थडे पासत मागता. बर्थडे सेलिब्रेशन सेलिना दी आल्मेदा, तशेंच 21st बर्थडे त्रिशा फेर्नांदीस वाडदीस संभ्रमतेल्यांक, तशेंच लग्नाचो वार्षिक दीस पाडटल्यांकूय आमी देवाच्या आदीन घालुया, बरी भलायकी मागुया. आमी आजतान जेजूच्या बोपवीत काळजाचे परबेक तयारी करता, नवें सुरू करता. आयजतान 11 जुनाचे जेजूच्या बोपवीत काळजाची दोबाजीक परब. आमी दिसान दीस जेजूचे काळजांत आमकां विसो मेळूंक आनी भोव करून ह्या महामारीक आमी कश्टवतना दोगदोग सांपडलेले आसतना आमकां ह्या पवित्र काळजांत आसरो मेळूंक मागुया. तशेंच भाग्यवंत आंतोनीच्या मनाक नवें चालू आसा, त्रेजेन चालू आसा. 13 भाग्यवंत आंतोनीची परब. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली राख आनी निवार आनी पेस पिडा बेगीनूच पयस जाल्यार पुरो म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आनी आमची मागणी फळादीक जावंक, देवाक मानता ती भाशेन जावंक हे मिसा बेटीन तयार जाता आसतना आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागुया.
हांव पक्की सोर्पविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पळय सौभाग्यवन सदांच अंकवार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर्पविदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एकल्याची खाजगी ते सवय ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. देवा आमचे बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकना. नश्टें तें सगळें आमचें तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी काल ते काळजान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या दुकान हांव रडूंक लागलो आनी विलाप सोडून हांवें अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा तूं प्रमाणीक आनी तुज्यो करण्योय प्रमाणीकपणाच्यो. सगळ्यो तुज्यो वाटो काकूत आनी सोत आनी तूं नितीवंत नितीदार आनी तुजे निवाडे सदांच नितीचे. देखून सर्वेस्परा म्हजो उगडास कर. म्हजेर तुजी नदर घाल आनी म्हज्या पातकांक लागून आनी तुज्या दोळ्या मुखार नेणारपणान केल्ल्या चुकी पासत तशेंच म्हज्या पुर्वजांच्याय चुकी पासत म्हाका खास लावूं नाका. आमी तुजेर पातक केलां आनी तुज्यो आज्ञा मोडल्यात. आमचें लुटून व्हरूंक तुवें निर्मिलें. गुलामपणाचे आनी मरणाचे स्वाधीन तुवें आमकां केलीं. आमकां तुवें शिंपडायलीं त्या सगळ्या राष्ट्रां मदें खोबरांचो खेबाड्यांचो आनी खेडण्याचो माल आमी जावंक तुवें निर्मिलें. तुजे कायदे आमी पाळूंक नात ना म्हूण तुजे मुखार स्वता प्रमाणें आमी चलूंक ना. देखून म्हज्या चुकी पासत आनी म्हज्या पुर्वजांच्या पातकां पासत आमकां फावो ती खास्त लायताय तेन्ना सगळे तुजे निवाडे सारके. देखून आतां म्हजे सोरी तुका जाय तें कर. तुजे खुशे प्रमाणें म्हजो प्राण काड. ह्या संवसारांतलो भायर सरून परतून हांव मातयेंत वचूंक सोदतां. कित्याक जिवचे परस मेल्यार म्हाका अदीक बरें. बेश्टोच म्हज्यो केण्ण्यो मस्कऱ्यो करतात
देखून भोव व्हड म्हजें दूख. सर्वेस्परा, तुज्या हुकुमान ह्या दुखांतलो हांव सुट्टलो म्हूण रावतां. सदांकाळ हांवें जिवंक जाय त्या म्हज्या घरा म्हाका वचूं दी. म्हजे वेली तुजी नदर काडूं नाका. त्याच दिसा मिदियाच्या एकबाताना गांवांत साराक रागवेलाचे धुवेक अशें घडलें. तिच्या बापायच्या चाकुरणीन तिका अपमानली, तिका 7 फावटी लग्न केल्ली आनी देवसान ह्या सगळ्याहून पाश्ट देंवचारान तिच्या न्हवऱ्यांक एका फाटल्यान एकाक तिचे लागीं घोव बायल कशी एकवटचे आदींच जिवेशी मारलेले. चाकुरणीन म्हणलें, होय, तुज्या घोवांक तुवेंच जिवेशी मारल्याय. तुका 7 घोव आसले आनी तांचे एकल्याचे पुर्यान तुका एक तरी भुरगें जल्मूंक ना. तर तूं आमकां कित्याक त्रास दिताय? ते मेले देखून तांचे बरोबर तूंय मर. तुका पूत ना म्हूण धूव पर्यान जल्मलोली पळोवंक आमी उरो ना जावं. हें आयकून त्या दिसा ती खोंतीन बुडली आनी आपल्या बापायच्या वयल्या कुडान वचून तुंय गोळ घेवंक ती सोदताली. पूण तिणें आपणाच भितर म्हणलें, म्हज्या बापायची हांव एकलीच धूव. हांवें अशें केल्यार तो लॉजेक सांपडटलो आनी म्हाका लागून तो फोंडान पावूंक खरो. हांव गोळ घेना जाल्यार ओदीक बरें. पूण म्हज्या जिवितान केण्ण्यो आयकूचे सुवातेर म्हजेर मरण धाड म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागल्यार चड बरें. हे पावटी तांचे दोगांयचें मागणें बरोबर मैमेवून देवा मुखार पावलें आनी दोगांयच्या गरजांक पावूंक देवान राफायलाक पाठयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुका. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. म्हणया, तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला. म्हाका फटोवंक दिवं नाका. म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचोवंक दिवं नाका. तुजेर विस्वास ठेवतात तीं कदींच फटोवची नात. जीं कोण दिल्लें उतर बेपरवेन मोडटात तींच लॉजेक सांपडटलीं. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा आनी तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणबाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. तुजी काकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. म्हजे तरणे पिरायेच्या पातकांचो उगडास दवरूं नाका. बोगोर माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा आनी खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुजेर म्हजो विस्वास हांवें दवरला सर्वेस्परा. उद्गार. सोमी म्हणटा, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता
तो सासणांक मरचो ना. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात. जेजूस येवन ताणें ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो की बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. आनी तसोच तिसरो, तेजींशी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले आनी भुरगें बाळ जालें ना. सगळ्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची तिचे लागीं लग्न जाल्लें म्हणटच पुनर्जिवंतपणान सगळीं नव्यान जिवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरले कोणाची ती पोतीण जातली. आनी जेजून परतीपालून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकांत न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात. मेलोल्यांतलीं नव्यान जिवन जातूच दादले तशेंच बायलो लग्न जायनात, बगर सर्गीच्या दुतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणा संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण तुज्या पुस्तकार जिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेलेल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका सुमया. भयणी भावांनो, आज जेजू एक निबेल सोत आमकां एक्सपोज करता आनी तें म्हळ्यार आमचो देव जिव्यांचो देव. आनी देवा सवे आमी सगळीं जिवी आनी तो आमचो बाप, तो आमचो देव देखून कसलीच अंतर नासतना तो आमकां आपल्या मोगांत वेंगयता. थंय लिंगाचे बदलप ना, अंतर ना, थंय जातीकाचीचें अंतर ना, थंय धवी आनी काळी म्हणनात, थंय जुदेव आनी ग्रेक आनी अनबावर्थी म्हणनात. आमी सगळीं त्याच बापाची मोगाची भुरगीं. आमचो देव जिव्यांचो देव. आनी हे जेजू आयज सादुकी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक आनी ताचे लागीं विचारतल्यांक स्पश्ट करता. आमचो देव जिव्यांचो देव. आनी जरूय आमची कूड मरता, मरना दी कूड, तरी आमचो आत्मो उमर. आनी देखूनच मोगान आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींचो उगडास करता. ती देवा सवे जिवी आसात. आनी हे भाव भयणीन सोत पोत्तून पोत्तून आमच्या मनांत आमी रिगूंक जाय. जेन्ना जायते तरेचे दुबाव आमचे मदें उप्रासतात. एक कोविड-19 हो महामारीक लागून कितलो आमचो लोक मरून गेलो. जायत्यांक आमी पळोवंक पर्यंत मेळ्ळें ना. आमकांय ही कोवीड पिडा जायत पूण दुसरे मनीस ही PPE न्हेसून येवन तांकां पुरूंक पावले.
जायत्यांक गुड्यो मनांत आयला ह्या मनशाचें आनी कितें. बाबा म्हणिनो आमची कूड मोन्ना दीक पूण आमचो आत्मो सासणांक उत्ता. आनी देखूनच आमकां मेळटा जुलकुट्याचे खबरींत आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव, जिव्यांचो देव. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा तोबिताची खबर, जो आपल्या काळजाच्या उमाळ्यांतल्यान देवा लागीं बोगसणे मागता. आमकां बोगूस आमी चुकल्या, आमी तुजे सोशिली पयस केल्या, आमकां तुजे वेंगेंत परत हाड, आमची दया कर, आमकां एके भाशेन नवें जिवीत दी, तुजें सोबें. बाबा म्हणिनो ह्या उद्गार आमचे सोमेस्तांचे सदांच जावंक जाय, कित्याक आमी आमच्या अशोकतायेन देवा सोशिली पयस वसत आसा. आनी देवूच आमकां आपल्याचे मोगांत आमकां आपयता, आमचे चुकी बोगशिता आनी आमचे ताय पोत्तून आपल्याचो एकसार वाडयता. आयज हे दोनूय वाचपांचो संक्षेप मनांत धरून आमचो देव मोगाचो देव, आमचो देव काकुतीचो देव, आमचो देव बोगसणेचो देव, आमचो देव आमचो बापूय, आमचो देव जिव्यांचो देव. हें स्वत नियाडुया आनी स्वतान जिवंक आमकां कृपा दी म्हूण हे मिसा भेटींत जेजू लागीं मागुया. सर्वेस्परा देवा, भेटवणुकीच्या वेळार आमी गायन गावया. C30 5 40 C32 पेज 42. सर्वेस्परा देवा, स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या उड्याचेर. ही भेट तुका मागता तो शिकोर, हे भेटेक घालता सुख आमचेर. याज्ञेक पवित्र उदरा सोऱ्या उड्याचो आमचे देणे पावतलो. क्रिस्ताचे रगत त्रासांचो. भयणी भावनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे हे तुमच्या तुमच्या हातांतलें हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकुत्सरा देवा आमचे बापा, तुजेर पाती येवन तुका भेटवणी करच्याक हे बेदी भोंवतणी आमी जमा जाल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आमच्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमचेय सभे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हो यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी शास्त्रांचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत. पातकांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गूड परगुटया जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोमदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. भयणी भावंदो, आमचो देव जिव्यांचो देव, आमचो देव आमचो खूब मोग करता. आमी असोक पुरान जाल्यार आमकां आपले वेंगेन घेता. आमी असोकतायेन चुकता देवाचेर आनी एकामेकाचेर पापां जाता. देव आमकां आपलेशें आपयत आसा. ताची काकूत अणभवूंक आनी ताच्या आनी एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशान उत्तेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोराखंतांतली वाटाय. त्याग्रा सुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकपोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमची सभे आसूं. जय सवें आसूं. कुशालकाय एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया.
देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटली आमकां शांती दी. हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत जो कोण म्हजी सोत मानता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. उद्गारलेलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येताच्या जेवणांत वांटो घेतिली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या खास उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. सोद पोद्वेदारा आनी काकुतीच्या देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती कोनवाडायन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवं हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून वैद्यांनी एक वॅक्सीन सोदून काडलां. तें मनशा कुडाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उस वाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमचे बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मातनूय बोगोर सोतान आनी कोन्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार.
भाग्योन मारी, तूं आमचो सदांकालचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवंसो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां जोडून दिल्ल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे कांय ओडून हाडूंक शक्ती तर सोर आमी करतल्या म्हणून भास दिता. पदवेदार माई, आमकां हे उपकार जोडून दी. ताळण्याची जोत व्हरूंक गोठाय. जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुता सवे सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितेले माई, आमची पासत विनोती कर. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माई मारीच्या एकाच उतरान गालियाच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदललें. तुजे मायेच्या आश्रयकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिच्या उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराची माई, आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळण्यांक आमकां पिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां उरगवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. हे आदाराची माई, व्हडा विश्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालिवून मागता. कोस दूख, हुस्के कोती, विघ्नां संकश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले खुरीस. ह्या उत्सवण्यांनी आमची दुयेंस जोडटून कर. तुज्या पुताच्याच कश्टांत आमचे मन एकठांवून मोगान आनी सस्मिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. आमचे पाप साहेबाक, आमचे बीश साहेबाक सरकारी राजकारभाराक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. येसुम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनीस भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटांत जियेशे कोर म्हूण मागता. येसुम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. येसुम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस भावार्थांच्या आत्म्यांक सासणाचो विसव दी म्हूण मागता. येसुम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयसो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगिशी कोर म्हूण मागता. येसुम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमचेच मनांतल्यो आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माई थंय ओगेपणान घालुया. Mare vichitrata, Dugorvaicha gloriani, Sasurada rachimai, Mare amka bayanagi, Tujhe Sugukaco, Ozotos Korduk Tuce, Maetu Gazetabe, Tuce Vegen Marlocuso, Orom Tuca Sugukaco, Sotos Korduk Tuce, Maetu Gazetabe. भावार्थांची मागणी. या आदाराची माई, तू ख्रिस्त गिरेस उदार, देवाची सोदेणी तू आमकां वाडटाय. आमा भुरग्यांची तू राखण कर. ख्रिस्तांत तूं आमच्या पातकांचे बक्षणी आनी आमचे तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी बियेतांव
ताळणीच्या वेळार तुका उलो मारून चुकून चुकून निर्भागी बाळां जायत जेजूचो मोग सोडान शेवट्या पर्यंत जीव आनी आनी आयत्या आयत्या मनान मनान वेल्याची वेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराची ही माय. आदाराची माय. आतां आमी सर्व समूहांनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शरणाकाला आमकांच वपून दिवया. नमान नमान मरी, मरी, कृपेन कृपेन भरले, सर्वेस्पोर तुझे थंय आसा. आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदोचो पूज येसू. भाग्यवती मरी देवाचे देवाचे माये आम्हा आम्हा पापियां पापियां खातीर खातीर विनंती विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमच्या पासात विनंती कोरे देवाचे भाग्यवंत माये क्रिस्ताच्यो पासावणी आमकां फावो सावच्या. प्रार्थना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली सदांच सुवार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ जाणता तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणीचो फोड सासणेच्या सासणांक भोगूंक दी. आमेन. पिळवंतांक आशिर्वाद. हे सुमिया कुडीच्या अशक्तायेन कोश्टवतेल्या तुझ्या चाकरांचेर दयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रुचलेल्या आत्म्याक गूप दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे बोलाकी जोडच्याक क्रिस्ता आमचे सुमिया वरवीं. आमेन. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे संगत आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. आमेन. शेवटाचे गायन गावया. नमान नमान मारिये टी 30 आणि 7 5 219 T 37 पेज 219.